फुडल्या एका महिन्यात तन्नार वीज प्रकल्पाचे लोकार्पण जातले। सुरवेक महाराष्ट्रातल्यान गोंयाक वीज पुरवण जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि गोमंतक टीव्ही इंजिनियरिंग एक्सलन्स पुरस्कार सुवाळ्या वेळार दिली। प्रोजेक्ट आसतले जेचो आमी विचारूय करूंक नाशिल्ले, जे प्रोजेक्ट जातले म्हणून आनी डे टू डे खरें म्हणजे इंजिनियर्सां खातीर सुद्दां इट इज चॅलेंज आशिल्ली। तशें जर पळयत जाल्यार टमनार प्रोजेक्ट जो आज गोंयांत उबो जालो, त्या टमनार प्रोजेक्टाकूय बी आमी कितलेशाच जाणांनी म्हणजे बऱ्याचशा जाणांनी विरोध केलो म्हणपाक काय हरकत ना। बट द टमनार प्रोजेक्ट विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आज पुराय जालो। म्हाका दिसता कदाचित फुडल्या म्हयन्या पर्यंत तेजें इनॉग्रेशनूय जातलें आनी विच इज म्हणजे नॉर्थ टू साऊथ पावर ग्रीड कनेक्ट करपाचें। जरी कर्नाटक कनेक्ट जालें ना आसत, सावथाची पावर म्हणजे फ्रॉम महाराष्ट्रा पावर ग्रिडा वयल्यान एंटायर साऊथ गोवा कन्वर्ट करपाचें। इट इज अ मार्वेलस आनी ग्रीन एनर्जी जर आमकां दिवपाचें प्रोजेक्ट जर आसत जाल्यार तो टमनार प्रोजेक्ट आनी विदाउट हॅम्परिंग द एनवायरमेंट आज हांव मुद्दामून मेन्शन करतलो। तुमी जर तेजो केन्नाय व्हिडिओ पळोवपाक मेळ्ळो आसत, गोंयांत ज्या बऱ्या पद्दतीचें तेच्यानी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केला, इट इज वन ऑफ द बेस्ट।